येवकार हा समृद्धा कणगावकर, सुरेख पुळायचे हेडलाईन्स। फोंडा आणि साखळीच्या पालिका वेंचणुकेक भाजपाच्या आदारान पॅनलांनी वर्चस्व गाजोवन मेळयले जैत। काजूक फावो ते दर दिवपा खातीर आनी गोंयांतल्यान काजू हेर देशांतल्यान निर्यात करपा खातीर गोंय सरकारान ही गजाल घेवची लक्षात। सरकारान शेतकऱ्यां खातीर काडच्यो उपाय येवजण मागता आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू। सात, 8 आणि 9 वेर गोंयांत कांय वाठारांनी हलक्या पावसाचो शिवर, हवामान खात्याचो अदमास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। फोंडा आनी साखळीच्या पालिका वेंचणुकेक भाजपाच्या आदारान पॅनलांनी वर्चस्व गाजोवन जैत मेळयलें। साखळे 12 वॉर्डांतले 11 वॉर्ड भाजपाच्या पॅनलांत गेल्ल्यान भाजपान क्लीन स्वीप केलो। दुसरे वाटेन कृषी मंत्री रवी नायकाचे दोनूय पूत रितेश आनी रॉय वेचून आयिल्ल्यान फोंडा तांचे झेंडे तिगोवन उरले। This victory is like it was like neck to neck. It's not so easy what I thought, but at last we crossed it. Finally, you are back into politics. Yes, from this. So, how would you see that you have a backing of your father as a minister, Yes. and plus government has just Yes, government is there. So, as far as work development Development will be very fast because at the center also is there and at state also is there. So my father also is minister, so we will able to do fast whatever development is concerned. त्या पर्सनाचा पोस्ट तुम्ही पळयताले ना, पण तुम्ही पळयताले जबाबदारी दिल्यार घेतले घेतलो असं तयारी केली. तुम्ही ट्राय करताले? हांव ट्राय करता, लेट पार्टी डिसाइड. वन नंबर 5 सद्याक रितेश निवडून आयिल्ले आसात। रितेशाक विचारूया आमी तुजी विक्री कशी पळयता? म्हाका विक्री सगळें पयलीं हांव वॉर्ड नंबर 5चे सगळे मतदाराक हांव तांकां आभार मानता की तेणी म्हाका इतल्या मतांनी निवडून हाडलो आनी हांव 206 मतांनी निवडून आयला आनी ते विश्वास दवरलो जे हांवें कार्य केलां एज अ चेअरपर्सन असो हांव आशिल्लो 1 वर्स। तेन्ना हांवें ओवरऑल डेव्हलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट आसूं बाकी सगळे प्रोजेक्ट सगळे हांवें हाडले आनी ते आतां एक्झिक्यूट जातले। सो हेजेर लोकांनी म्हाजे विश्वास दवरलो, लोकांनी डिस्ट्रिब्यूट करपाचें खूब केलें आनी हांव फक्त बसून हांगा मुचोडी बसून हांव बसून फायल्स क्लियर करून हाडटालो, ते मुवमेंट करतालो। सो म्हाका विश्वास आशिल्लो की हांवें जें कार्य केलां तें हांवें वेवस्थीत केलां आनी हे जे प्रोजेक्ट हाडपाचे की उरिल्ले आमचे रखडलेले प्रोजेक्ट हाडपाचे ते सुद्दां हांवें घेवन हाडला, करून हाडला, क्लियर करून हाडला। आनी आतां म्हाका दिसता की आमचे फुडें वाटचाल जे आमचे पॅनल म्हाका हांवें केलें खूब आमचे आयला, म्हाका एक्झॅक्ट डिटेल खबर ना, पूण म्हाका दिसता आमचे पॅनल जातले आनी आमी फोंड्या बरें डेव्हलप करुया, बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें हाडया आनी फोंड्या फुडें व्हरुया। मजगती वॉर्ड क्रमांक 4 अपक्ष उमेदवार व्यंकटेश नाईक जिखलो। तुमकां पयलींसान लोक वळखतात की बरें काम करतली, हो तुमी गार्बेज साफ हें केलें, निवळ केली, ते लोक तांकां वळखतात। ताकाच तुमकां वोट पडली काय तुमी आनी कित्याक कशें? माझी कामां खूब आसा, वार्डान कामां खूब आसा, लोकांनी केल्ले फोनाक हांव अटेंड करता किंवा म्हाका मिस कॉल येयले परत हांव रिकॉल करता तांकां, आनीक लोकां कडेन कितें लोकांचें कितें आसलें जाल्यार काम करून घेता। म्हणून लोकांक एक होप आसा की दादा म्युन्सिपालिटीन जाय म्हणून, आनी त्याच खातीर लोकांनी म्हाका मतदान करून म्युन्सिपालिटी म्हाका नेतृत्व करपाक दिला। हे फावटी तुमचें विजन कितें आसा? हें विजन म्हजें वॉर्ड नंबर 4 आदर्श वॉर्ड करता, हें म्हजें विजन आहा। त्या भायर सरावंडींग जे म्हाजे वॉर्ड्स आहा तांकांय त्या कावन्सिलरांक कॉपरेट करून तांचोय आदर्श वॉर्ड करपाची म्हाजी इच्छा। मजगती साखळी क्लीन स्वीप जावन भाजपाच्या आदारान पॅनलान 12 पैकी 11 जागे मेळयले। परत निवडून आलेला आहे, तुम्हाला कसं वाटतं? खूप आनंद वाटतो। फाईट टफ झाला, पण मी माझ्या वॉर्डचे सगळ्या वोटर्सना, माझे सगळे वेल विशर्स, माझे सपोर्टर्स आणि सगळ्यात प्रथम मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी मला खूप माझ्यावरती विश्वास ठेवून मला त्या वॉर्डमध्ये परत निवडून यायला संधी दिला आणि मला ह्या इलेक्शन लढवायला त्यांनी खूप सहकार दिला। मी त्यांचे खरंच मनापासून आभार मानले। तसेच माझे सर्व सपोर्टर्स, माझे वेल विशर्स खूप मेहनत घेऊन आम्ही टफ फाईट होती, सर्वांना माहीत होतं टफ फाईट, पण मला माझ्या कामावरती विश्वास होता। ज्या मी 2 टेन्युअरमध्ये काम केलेले, प्रामाणिकपणाला लोकांकडे प्रत्येक वेळा जेव्हा लोकांची प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला प्रयत्न केलेले आहे, त्याच्यामुळे हा माझा एक ह्याच्यावरती कशा लोकांना आमिष करून मी त्याला देऊन कधीच मी मत घेतलेली आहे। मनापासून लोकांकडे काम करून त्यांचं मी आज हे जिंकलेलं आहे। तू फर्स्ट टाइम कॉन्टेस्ट करता आणि फर्स्ट टाइमच तू विन झाले, त्याच्याबद्दल तुला किती दिसतं?
जरी हांव फर्स्ट टायम विन जाल्यार तुमकां एक सांगता भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आतां सदांच कॅन्डिडेट असतात आणि कॅन्डिडेट म्हणूनच वावुरता आणि प्रत्येक कॅन्डिडेटा खातीर काम करता. सो खंयच्या कॅन्डिडेटाची जीत ही आमचीच जीत हांव मानता आणि आमचो एक्सपिरियन्स सदांच 10 वर्सां आसा दोतोराची जीत सुद्दां ही आमचीच जीत आशिल्ली अशेंच मानता आणि हो म्हज्या खातीर नवो एक्सपिरियन्स ना. गोवा 365 टीम. गोंयांत उत्पादन आसून लेगीत आमी आफ्रिकेंतल्यान काजू आयात करतात. काजूक फावो ते दर दिवपा खातीर आनी गोंयांतल्यान काजू हेर देशांत निर्यात करपा खातीर गोंय सरकारान ही गजाल लक्षात घेवप भोव गरजेचें. ते भायर सरकारान शेतकारां खातीर उपाय येवजण काडपाक जाय अशें आदलो केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभून सांगलें. पळयात. आज जो पयलींचो युनियन मिनिस्टर आसा सुरेश प्रभू हो आज गोंयांत आयिल्ले कडेन आसा आनीक आमी तेजे कडल्यान विचारून घेवया की तेजी एक स्वप्न आसलें जो सुरेश प्रभू जो आसा हेजें एक स्वप्न आसलें की गोंयांत गोंय हें लॉजिस्टीक हब जावचें म्हणून. पूण लॉजिस्टीक हब कसलें हें व्हडले व्हडले गाडयांचे व्हडले व्हडले कंटेनरान जर लॉजिस्टीक हब म्हणटे जे गोंयांचे फार्मर्स आसा गोंयची फार्मर्स आसात जे गोंयांत पिकता जर धरा तुमी आंबे पणस कणगां काळंगां ही गोंयांत त्याच बरोबर नुस्त्याचो धंदो जो नुस्तें ट्रेडिशनल फिशरमॅन मारतात आनीक हे गोंयचो धंदो हेजो तेका हें आसलें की एक हब जावचें म्हणून. पूण आज जेन्ना आमी तेका विचारलें आनी त्याच बरोबर काजू बियांचो हेजेर आमी तेका विचारलें त्या टायमार तेणें आमकां सांगलें की हे हब असली जावपा जाय. जेन्ना आमी तेका काजू बियांचेर विचारलें की काजू ज्यो बियो आसात ह्यो खंय तरी आतां गोंयची बियो आसात ह्यो डावन जायत गेले कडेन आसा आनीक आफ्रिके साकून ह्यो बियो गोंयांत एक्सपोर्ट जातात. ह्या हेजेर विचारले त्या टायमार तेणें सुरेश प्रभून सांगलें की गोंयांत जर इतली काजू पिकता आनी गोंयांत हेंच जर काजू बियां आसा जाल्यार हेजेर सरकारान विचार करपाक जाय की आमकां भायर साकून आमी इम्पोर्ट करतले काय ना म्हणटे. जर भायर साकून करता जाल्यार हांगा ह्या गोंयच्या काजू बियांचो जो धंदो आसा हो काबार जातलो हेजेर तेणें सारके हिंट दिले कडेन आसा. आनी ह्याच बरोबर आमी जेन्ना ह्या काजू बियांची खबर जी आसा ही जो प्रकाश वेळीप आसा तेज्यो कितल्योश्यो संस्था आसात आनी तो ह्यो काजू बी घेता हेका विचारले त्या टायमार तेणें हीच म्हायती दिली की भायर साकून जी बी येता ती सवाय पडटा आनी आमची म्हारग पडटा. आनीक तेणी सांगले कडेन आसा हेजे मुखार फार्मर्स जे आसात ह्या फार्मर्सां ह्यो काजू बियो लागवड करपाक गरज पडपा ना कित्याक बियां रेट ना जाल्यार ह्यो काजू करून फायदो कांय उरपा ना हे तेणी सांगले कडेन. गोव्यामध्ये काजू जास्त आहे पण आता आफ्रिकेसातून काजू येत आहे आणि गोव्याचे जरा डाऊन झालेले याच्यावर कसं काय करायचं. आणि सरकारने त्याच्यावर उपाययोजना केली पाहिजे. त्याचे दोन भिन्न गोष्टी आहेत. एक तर आपल्याकडे काजू बी तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध असेल की ज्या काजू बीमधून आपण काजू तयार करू शकतो तर आयात करण्याची आवश्यकता नाही. पण समजा इकडच्याच काजू बीपासून काजू निर्माण करण्यामध्ये जी प्रक्रिया होते त्याच्यामधून जर आपल्या इकडच्या जास्त करून स्त्रियांनाच काम होतं तसं होत असेल तर त्यासाठी त्या प्रमाणात असतील. परंतु हे निश्चितपणे इकडचे जे कारखानदार आहेत त्यांच्या विचार संमतीनेच केलं पाहिजे. त्याला विचार करूनच केलं पाहिजे. ज्याचा फायदा आपल्या इकडच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान होता कामा नये हे पाहिलं पाहिजे. गोवा 365 खातीर समृता खणगावकार, रमेश नायक राऊत आणि निखिल जल्मी. एमएमसी खाला आशिल्ली एक पोरणी इमारत डिमोलिशन करपाचे तयारेत आसा. ही इमारत मोडपाचे काम फाल्यां सुरू जातले आणि म्हयन्याच्या निमण्या मेरेन ते पुराय जावंक जाय अशी माहिती नगरसेवकांनी दिल्या. पळयात. ह्या इमारतींतल्यान स्लॅब कोसळून जायते प्रवासी जखमी जावपाच्यो घडणुको ह्यान पयलीं घडल्यात. ही इमारत एमएमसी खाला येता पूण शारा भोंवतणी आनी हेर जायत्यो खाजगी मालकींची मालमत्ता बाबत अवस्थेत आसात. आयकात आमदार कृष्णादाजी साळकाराचें म्हणणें. न्ही आमी खुबशा जाणां कडेन एप्रोचूय जाला जांचे कडेन प्रायवेट हातून अजून लोक रावतात तांकां सांगला की तुमच्या ओनरा कडेन बसून कितें तरी एक सेटलमेंट करा कित्याक फाल्यां सपोज कॉलेप्स जायत जाल्यार तुमचेय जीव वतलो आनी प्लस बाकीची हानी जातली. पूण ते तांचे भितर आसता प्रायवेट. आतां ज्यो पब्लीक आसात हांवें आतां चेअरपर्सना कडेन उलयतालो हाचे पयलीं हांवें लेटर घाला की पुलीस स्टेशना कडेन जी बिल्डींग आसा तांचे ओनर्सांक आयडेंटिफाय करून एक तर ती सिलींग करात नाजाल्यार कितें तरी एक प्रोसेस करून आमी डेमोलिशन करया आनी तो खर्च म्युन्सिपालिटीन ती सील करून आपल्या कडेन दवरपाची प्रॉपर्टी. आनी जेन्ना तो ओनर येतलो सपोज तो ओनर आयकना जाल्यार आनी ओनरान सपोज सांगलें आपुणूच डेमोलिशन करता जाल्यार ताणेंच डेमोलिशन करचें. ती करना जाल्यार आमी सील करून कितें तरी कित्याक लोकांचो जीव पुलीस स्टेशना कडेन कितलेशेच हजारांनी लोक थंय डेली थंय वतात
आनी ती तुमी बिल्डींग पळयलें जाल्यार इतली डेंजरस आसा की केन्नाय कॉलेज जावपाक शकता. हेर 2 इमारती मदीं उबी आशिल्ली ही इमारत मोडपाक सुमार 3.5 लाख रुपया खर्च येतलो आनी म्हयनो सोंपचे पयलीं हें काम पुराय करपाक जाय. फालच्यान बिल्डिंगाचें डेमोलिशन स्टार्ट जाता आनी ही बिल्डींग खूब अनसेफ आशिल्ली, मेन रोडार आशिल्ली. ताज्या सकयल्यान खुबशीं भुरगीं नाल्यार बायलां नाल्यार दादले म्हणजे पब्लीक चलत वताली आनी खुबशे जाणांचेर ते कपचे पडिल्ले आसा हाजे कडेन. हाजे पयलीं आमी खुबदां इवन वेना कॉन्सिलर आसतना आमी प्रयत्न केलो करपा खातीर पूण तेन्ना तें जावना. आज आमी सगळे मेळून म्हणजे चेअरपर्सन आमचो एमी चीफ ऑफिसर आनी सगळ्यांनी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन पयलीं घेतलें. मागीर इंजिनियरा कडेन हाजो प्रॉब्लेम एकूच आशिल्लो की 2 बिल्डिंगां मदीं आशिल्ली. 2 बिल्डिंगां मदीं आशिल्ल्या कारणान तांकां चड प्रेशरान आमकां फोडपाक डिफिकल्ट आशिल्लें. एक पोकलेन लावन नाल्यार शॉवेल लावन तें जायनाशिल्लें नाल्यार दुसऱ्या बिल्डिंगेक डॅमेज जावपाची. सो एक अशी आमी हें काडपाक जाय आशिल्ली की मिनिमम डॅमेज जाता अशें करपाक जाय आशिल्लें. आनी मागीर आमकां पाटील बाब मेळ्ळाचे आतां कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी ताणें हाजे पयलीं हें काम केल्लें आसा म्हणजे आपूण मॅन्युअली एक एक करून स्लोली तो देंवयता बिल्डींग. मागीर आमी सगळ्यांनी मेळून चेअरपर्सन बिलकुल माधव कामत जे इंजिनियर्स आसा तांचे कडेन बसून आमी पळयलें कित्याक फाल्यां आमी एक करपाक गेल्यार दुसरें डेमोलीश जावपाक ना. सो ताणें आमकां खुबशे इनपुट्स दिले. एक रिलीफ बिल्डिंगेचें डेमोलिशन स्टार्ट जाता म्हणून कित्याक खूब पयलीं म्हणजे MLA जेन्ना पयलीं कावन्सिलरूय आशिल्ले तेन्ना पयलींच्यान आमी जे सिटीन अनसेफ बिल्डिंग्स आसा त्या बिल्डिंगांक डेमोलिशन जावचें म्हणून आमी मागत आसा. म्हणून आतां फायनली ताची सुरवात जाता. ही आमची म्युनिसिपालिटीची ओल्डस्ट बिल्डींग. जायते लोकांनी कंप्लेनी दिल्ली आमकां आनी आमचे MLA ताजे सरकार वास्को जेन्ना तो इलेक्ट जावन येयलो तेन्ना म्हणजे फाटल्यान दाखयतालो की बिल्डिंगी कितें करता तूं, ही अनसेफ बिल्डींग आहा, लोकांची कंप्लेन येता, लोक येता वयता गाडीचे कपचे पडटा. तेन्ना हांवें म्हणलें बरें. मागीर आमी एक कॉन्ट्रॅक्टर आमी मिटींग घेयली, रेजोल्युशन घेयलें. मिटींग रेजोल्युशन सगळ्यांनी सांगलें की ती डेमोलिशन करची अनसेफ आहा ती. गोवा 365 खातीर हिरुमा आले, सृष्टी आथानीकर आनी शिवानी सांगेलकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट डायरेक्टर ऑफ पंचायत गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हांचे जोड पालवान 7 मेक स्टार वुमन अवॉर्ड 2023 घडोवन हाडपाचे आसले. पूण कांय कारणांक लागून 7 मेक जावपी ही कार्यावळ रद्द करून 14 मेक दवरल्या. ह्या निमतान गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिशद घेतली. पळयात. आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक मुद्दम म्हणल्यार गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट गोवा एसोसिएशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा वुमन्स एवॉर्ड 2023 हो आमचो कार्यक्रम कालच्या 7 मेयाक जावपाचो आसलो आणि तो काही कारणांक लागून आमचे CM पंचायत मिनिस्टर तांकांय टायम नाशिल्ल्या कारणान हो आमचो आज 14 मेयाक प्रोग्राम जातलो. त्या प्रोग्रामाक हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे गोवा पंचायतीच्या वतीन सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ऑल पंचायतीचे मेंबर्स आणि तशेंच जिल्हा पंचायतीचे मेंबर्स हेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवपाचें. गोवा स्टार वुमन अवॉर्ड टोटली इंडिविज्युअल आसा ते 14 कॅटेगरी. आपली पहिली कॅटेगरी आसा ती डॉक्टर कॅटेगरी, सेकंड वन इज टीचर म्हणजे जे 12वी आनी सकयले जे स्टँडर्ड्स आसा तांकां शिकयता ते. नेक्स्ट इज इंजिनियर कॅटेगरी, ताची फुडली कॅटेगरी आसा ती एंटरप्रेनर. नेक्स्ट इज लॉयर कॅटेगरी, नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट सर्वंट कॅटेगरी, आर्टिस्ट कॅटेगरी, प्रोफेसर म्हणजे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD लेवलचेर जे शिकयता ते. नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स पर्सन कॅटेगरी, सोशल वर्कर कॅटेगरी, मिडिया पर्सन कॅटेगरी, पॅरामेडिकल कॅटेगरी, डिफेन्स पर्सनल आणि एग्रीकल्चर आणि फार्मर कॅटेगरी. हे टोटल 14 इंडिव्हिज्युअल लेवलचे अवॉर्ड दिले वयतले. And Abhay Bamaikar have organized a program where they will also outreach and felicitate some of the women's NGOs who have been helping us all through and who are in future going to associate with us, and with as a team with a main focus and aim to empower women leaders and to do meaningful activities in our villages. That is the main trust of Mahila Shakti Abhiyan, because otherwise, because of
the Mahila Shakti Abhiyan, all of us as one family, we associate and share each other's experiences and lead these elected women forward. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकार आणि निखिल जल्मी. युनिव्हर्सिटी कॉलेज टीचर्स असोसिएशन बांबोळे हांगच्या कुजिरा डेम्पो कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्स हांणी आपली भांगरा महोत्सव कार्यावळ मनयली. कर नियोजन उपाय बुद्दीन पाळो दिवचो, कर टाळप आणि कर चोरपा पासून स्वताक पयस दवरचे अशें शिक्षकांक आवाहन केलां. CIO असोसिएशनाची वर्सुकी PST बसका 6 आणि 7 मे 2023 दिसा गोंयांत जाली. CIO असोसिएशन गोंयांत आपलो वावर वाडोवपाक सोदता, देखून CIO असोसिएशनाचो गोवा चॅप्टर सुरू केला. पळयात. सैमीक नदर, सोबीत दर्यादेग आणि सांस्कृतिक विविधताये खातीर गोंय हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्वर्ग, नुस्तेमारी, शेती आणि वखदां मळार गोंय बरेच फामाद आसा. ह्या विशेष बसकेक संघटनेच्या अध्यक्षा वांगडा सगळे शासन मंडळाचे वांगडी, सगळे प्रकरण अध्यक्ष आणि हेर समितीचे वांगडी हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. Service exports are rising at a rate faster than merchandise exports. And in service export, the biggest contribution comes from IT exports. So information technology is responsible for strengthening our external sector because we have a huge trade deficit. We import more than what we export. We have little bit of surplus because of capital account. That's why when the foreign institutional investors invest in India, they bring in the capital, but that can always be repatriated any time. The strength that 1600 CIOs, 1800 CIOs that we have, if you really see the number of employee force that they all manage, support, would be somewhere around 7 lakhs, 8 lakhs employees. How do you make sure that those 7, 8 lakh employees are more efficient? Management expectations from us is to reduce the expenses and at the same time maintain the security side of it. You know now cyber security is in itself is a big issue. Every day you hear so many things got hacked, so many attempts are being made across organizations. So it is our big responsibility to keep our organization safe, country safe. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. 7, 8 आणि 9 वेर कांय वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला, जाका लागून लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. पावस पडपाचो आसलो तरी कुपां दाटपाचें आशिल्ल्यान गरमेत वाड जाणवतली. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 25 डिग्री उरतलें. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.